नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक दिवाळीच्यो खूब खूब शुभेच्छा। आयज आमी दिवाळीचो जो सण आसा तो साजरो करता। तशेंच आयज आमी हांगा आमच्या गोठ्यान जो दिवाळी पाडवो जेका बलिप्रतिपदा म्हणटा तो आयज आमी हांगा साजरो केल्लो आसा। तुमी पळयल्लें आसत की आमी ह्या गोठ्यान आमच्या गायच्या गोठ्यान शेणाचो गोठो जो आसा तो हांगा घातलेलो आसा। तशेंच ह्या दिसा ही परंपरा आमच्या पुर्वजां पासून हांगा चल्लेली आसा ती आमी आयज फुडें व्हरतात। तशेंच आयज आमी सकाळी उठून ह्या सगळ्या आमच्या गायींची पुजा केल्ली आसा। तेंची पुजा करून तेंकां पोळे खावपाक दिवन तेंच्या आंगार पिठाचे जे डिजायनी करून तशेंच तेंचे शिंगार रंगोवन आमी हो जो सण आसा तो मोठ्या उमेदीन आमी हांगा साजरो करता। आयज आमच्या गोठ्यान ना म्हटल्यार एक 35 नग गायींचो आसा। तशेंच आमगेर म्हशी आसा आणि ह्या सगळ्यांची आमची फूल फॅमिली जी आसा ती ह्या सगळ्या गायींची उपासना तशेंच तेंची सेवा सदा करतात। त्याच प्रमाणे आमी हो जो गोठो आसा तो हांगा तयार केल्लो आसा तो म्हटल्यार दिवाळीच्या सणान जो मेन उत्सव आसता तो म्हणजे दिवाळी पाडवो जो आमी हांगा साजरो केल्लो आसा। आतां हो जो गोठो आसा तो केल्या उपरांत रातची 3 सांजच्या वेळेर आमी ह्या गोठ्याची व्हरून तुळशी कडेन व्हरून तेजी एक तुळस तयार करतात आणि ती तुळस काढून मागीर सकाळच्या टायमार आमी ते तुळशीचे जे शेणी आसात ते तापयतात। नमस्कार, हांव समीक्षा संदेश सावळ देसाय, तुमकां दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। आयज आमी हांगा पाडव्याचे हे घातला गोठो घातला आसा तो तुमी पळयतले जाल्यार आमी हांगा एक गोठो तयार केला। त्याच्यात आमी चूल तयार केल्या तेतून आमी जेवण करपाक कशें केलें ते दाखयलें तुमकां घालून। मागीर हांगा आमी एक रगडो तयार केला ते पयलींचे लोकांक रगड्यार वाडटात ते तशें दाखयलें हांगा। मागीर हांगा हे जात्यार आमी दळपाक कशें पयलींचे लोकांक दळीत आसले ते दाखयलें। हांगा फातर तयार केले। मागीर हांगा ओटो दाखयलो, जेवण सगळें काडून उतरून दवरता ते दाखयलें। मागीर ह्या रुमांत आमी एक डायनींग केलें, डायनींग टेबल, मागीर खुर्च्यो दाखयल्या तेका सायडीक, एक सोफा तयार केला आणि मागीर आमी हो मागीर तयार केला दिसता तयार केला। गोठ्याक मदीं आमी तेंकां गवात बीट घालता ते दाखयला। मागीर ते कार्टांचे बैल तयार केले, मागीर ते भायर आमी अशी तुळस दाखयली, कार्टाचे बैल तयार केला, जेवण दाखयलें। मागीर तशेंच आमी भायर हांगा एक तुळस घातली, तुळस दाखयल्या उपरांत मागीर हांगा एक आमी गाय दाखयल्या शेण वचपाची। मागीर आमी हे बैल दाखयले 2 आणि हो आमचो राखणो, तो राखण करता आमच्या गोठ्याची, तो हो आमचो राखणो। अशा प्रकारे आमी हो गोठो तयार केल्लो आसा। सकाळी तेंची गायींची पुजा केली, तेंकां पोळे दिले, तेंचेर वाटये काडले हांगाचेर सगळ्याक, आणि मागीर सगळे पुजा जाल्या उपरांत आतां आमी
तांकां नैवेद्य दाखयता पान म्हणून आनी मागीर तांकां सांजचे आमी कितें करता हे सगळे गोठो मागीर काडल्या उपरांत आमी ते मागीर तुळशी कडेन व्हरान घरा कडेन तेची तुळस तयार करता. तुळस केल्या उपरांत सकाळीं कोण उठाच्या पयलीं ती तुळस काडून तेचे मागीर शेणीत थापूंक जाय. ते कोणाक दाखोवचे आनी थापूंक जाय. काम जर केलं तर कोणतंही कार्य आम्हाला कठीण होणार नाही. तर गोवर्धन पर्व सर्व ग्वालबाळांच्या सर्वांच्या सहकार्यानं त्यांनी उचलून दाखवला आणि संघटनेचं प्रतीक आपण सर्वजण आहोत. मग आपण सर्व गोसेवक आहोत, गोपालक आहोत. आम्ही सर्वांनी सुद्धा गोवर्धनापासून आपण शिकायचं आहे. गोवर्धन पूजा केली जाते ती संघटनेसाठी जे आमचं हे आहे त्याचं प्रतीक म्हणून आपण आज इथं गोवर्धन पर्वाची पण पूजा केली आहे. तर आपण सर्वांनी बाळगोपाळांनी एकत्र राहून आपण हे कार्यामध्ये हातभार लावला पाहिजे.